वास्कोन आमचे 2 चिल्ड्रन पार्क असले. वन इज चिल्ड्रन पार्क एंड वन इज टोटली गार्डन विथ द ग्रीनरी. आयज एक गार्डन आमी धाकटेपणान पळयता. आमचे धाकटेपणान आमी हिंगा खेळटाले, टायम वेस्ट करताले, सगळे बरें जाताले. म्हणजे एक 2 वस्तू आमचे कडेन असले वास्को तर असे काबार जाला. सगळे सायडीन एक एमपीटी काबार करपाक लागला, एक जिंदाल काबार करपाक लागला आनी एक काबार. आतां कितें उरला पळय ते भुरग्यांक कितें खेळपाची वस्तू आयज आमचे पॉलिटिशियन काबार करपाक लागला, आमची म्युन्सिपालिटी करपाक लागला. कितें आयज हिंगा कारण येवपाचें कारण कितें आसा की आयज हिंगा एक स्ट्रक्चर बांदपाक लागला आनी दॅट इज आय हर्ड दॅट इज अ फूड कोर्ट. हिंगा ते स्ट्रक्चर कशें बांदता, इट इज अ ओपन स्पेस आनी इट इज अ प्ले ग्राउंड ऑफ द चिल्ड्रन पार्क. आनी हायकोर्टाचे ऑर्डर आसा की एनी ओपन स्पेस ऑर गार्डन कॅनॉट बी युटिलायज. म्हाजे कडेन हायकोर्टाची ऑर्डर आसा आनी जज सोनाकान इम्प्लिमेंट केला. आनी म्युन्सिपालिटी आनी एनी ऑथॉरिटी ऑर्डर दिला की एनी ओपन स्पेस ऑफ द प्रायवेट प्रॉपर्टी ऑल्सो municipality have right, any department right to encroach that and utilize for the open space and the public. आयज आमचे पब्लीक प्रॉपर्टीचे हेंच्यांनी फूड कोर्ट घालपाक लागला. अरे फूड कोर्ट घाला तुमी, आमकां प्रॉब्लम ना. आयज म्युन्सिपालिटीचे कितले प्लेस वेकंट पडलेला. ते सिग्नेचर प्रोजेक्ट आयज कितले वर्सां जाले, 12 वर्सां जाले. ते थिंगा व्हरा मरे, शिफ्ट करा मरे. म्युन्सिपालिटी गार्डन कित्याक, पब्लिकाचे प्लेसीन कित्याक, भुरगे खेळटा थिंगा कित्याक ऑब्स्ट्रक्शन. प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीन अख्ख्या इंडियेभर जे स्ट्रीट फूड वेंडर आहा तांकां एक जाग्याचेर हाडपा खातीर फूड कोर्टाची मोहीम चलयली आनी तितून आमकां गोंयान 2 हे केलेले, आयडेंटिफाय केलेले, एक वाळपय आनी एक वास्को. हांव थँक्स म्हणटा आमचे गोंय राज्याचे हेल्थ मिनिस्टर आनी आमचे युडी मिनिस्टर बाब विश्वजीत राणे सर, त्यांनी आमकां हे एक दिले, ऑपॉर्च्युनिटी दिली की आमचो एक स्ट्रीट फूड हांगा जावचो म्हणून. आनी आमचे स्ट्रीट फूड जावचो म्हणजे आमचे कडेन सद्याक हांगा जाग्याचे तुमकां खबर आहा, हांगा जागे मेळपा मुश्कील. आमी ऑलरेडी एक डिसायड केल्लो आमचे रेल्वे स्टेशनाचेर फुटपाथीचेर, पूण ते मागीर फुटपाथीचेर आनीक हें जातलें म्हणून प्रॉब्लम जातलो म्हणून आमी एक आमची वेकंट प्लेस आसलेली थंय ग्रावंडार आमच्या गार्डना कडेन सायडीक, थंय आमी एवरी इयर जायंट व्हील लायताले पयलीं 2-3 वर्सां पयलीं. तें बंद जालेलें आनी थंयसर तुमकां आतां खबर आहा तो प्लेस सारको कसो जाल्लो आसा. ऑलरेडी पयलींच्या लास्ट विकानूच आमच्या एक रिपोर्टरान तेचेर बायट दिल्ली, ते कंडिशन ते व्हेरी बॅड आसा म्हणून. पूण खंय तरी एक आमी एक टेम्पररी शेड म्हणून टेम्पररी फूड कोर्ट म्हणून आमी ती जागा आमी थंयसर हें केल्या, आयडेंटिफाय केल्या. आनी ते एक बरी गजाल बाबा, थंयसर लोक भोंवता, भुरगीं येता, खेळपाक येतालीं. लायक बॉम्बे जावं बेळगांव जावं गार्डनानूच आसता की फूड कोर्ट, थंयसरूच खेळ्ळ्या, थंयसरूच खाल्ले आनी येयले. आमी एक्चुली गोंयकार जे आमचे आसता तांकां एक खंय तरी सद्याक तुमी म्हणटा बिजनस करपाक काय ऑपॉर्च्युनिटी ना म्हणून तेंच्यांनी थंयसर कोणाय रस्त्यार बसता ताका एक थंयसर जागो मेळचो म्हणून एक आमचो हें आसलो. आनी आमी ऑलरेडी तेचे म्युन्सिपलान आमी ऑलरेडी हें घेतलेलें आहा, रेजुलेशन घेतलेलें आहा. लोक व्हेरी हॅपी आहा. आमी जे कितें कार्य करतात लोक आहा, हे आमचे एक 4-5 जाण आसता, तांकां सगळ्याक प्रॉब्लम आसता. तूं हांगासून फ्लायओवर येलो तो प्रॉब्लम, बोट हाडून थंय दवरली, बोट हाडली जाल्यार थंय प्रॉब्लम, हें हाडलें जाल्यार आनीक प्रॉब्लम. हे सगळे प्रॉब्लम क्रिएट करता हो आतांचो हो नवी टॅक्नोलॉजी, हो मोबायल ऑन केलो, उलयले आनी सोडले त्या ग्रुपाक. हेंच काम चल्लेलें आहा.